सुमेस्तांक माया मगसो नमस्कार. आम्ही विश्व कोंकणी केंद्राच्या लाईव्ह स्ट्रीम स्टुडिओत आहोत. तुमच्या मुखार आसा हांव फेल्सी लोबो. आज आमच्या कोंकणी समाजांत एक विशेष साधक आमच्या संगत आसा. आपली भोगणां आपली साधनां तुमच्या मुखार सांगोंकू आनी ती आमच्या संगत वांटून घेवंकू तांकां आमी हांगासर आपोवन हाडल्यात. एक सरकारी व्यक्ती जावन एक सरकारी हुद्द्यार आसो न्हू, तशेंच प्रत्येक जावन परिसरांत भोव व्हड काम केल्लो तो. परिसरा संगतास वाडुल्लो, परिसराच्या राखणेंत जायतो वावर केल्लो एक महान व्यक्ती म्हणून सांगयेत हांवें. आमच्या कोंकणी समाजांत आमकां एक गर्व भोगता तांच्या विशयांत उलोवंक. श्रीमान मार्क सेरा आमच्या संगत आसा. देरेबैलचे ते गांवांत ते पयशिल्ले सांगतात तुमकां आतां कितें म्हणून. तांकां आमी हांगासर आपोवन हाडलां आनी आज ते आमच्या संगत तांची बोगणां तांचें साधन कितें तें वांटून घेवंक अपेक्षितात. तर तुमच्या सुमेस्तांच्या नांवी श्रीमान मार्क सेरा तुमकां हांव मोगासो प्रणाम करता आनी तुमकां हांगासर स्वागत म्हणटा. तुमकां तशें हांव तुमकां नमस्कार करता. भोव बरें, तुमी आज आमच्या संगत आयल्यात. तुमच्या इतल्या मस्तू कामाच्या इड्यांतय अवकाश करून हो वेळ तुमी आमच्या खातीर दिला आनी ह्या खातीर आमी भोव संतोश पावता. आतां तुमचे हांवें वळख करीचे जाल्यार तुमचो जल्म, तुमचे भाव भयणी या तुमचें कुटुंब खंयसर तुमचो जल्म जालो आनी आमच्या गांवांत तुमी खंयसर वाडल्यात त्या विशयांत आमकां थोडें सांगेत गे. संजेत म्हळ्यार म्हजो गांव संत मडंत्यार. म्हजें कुटुंब सगळें कृशींत वाडोवन आयिल्लें कुटुंब. आमी 5 जाणां भुरगीं. तातूंत मालगोडो भाव फॅक्ट्रीक सेकंड जावन आसा लिली शेरा, तिसरो जावन आसा ग्रेगरी शेरा, चवथो जावन आसा मार्क शेरा, 5थो जावन आसा मॅक्सिम शेरा. म्हजो व्हडलो भाव तो एक कृशीकार, तो महान एक कृशीक म्हूण ताका संगीत. तशेंच दुसरें जावन आसा म्हजें भयण लिली शेरा. तें एक फादर मदर्सांत नर्सींग शिकोवन साबार आस्पत्र्यांत स्टाफ नर्स जावन ताणें काम केलां आनी तें आतां मंगळुरांत आसा. आनी ताका दोगां भुरगीं आसात, तीं बऱ्या कामार आसात. आनी तशेंच तिसरो जावन आसा ग्रेगरी सेरा. तो एक कृशींत मस्त काम करनी. ताका एक सैनीक जायचे म्हणून मस्त आशा आशिल्ली, पूण त्याच प्रमाणे तो एक देशाचो सैनीक जालो, आर्मीक पावलो, साबार देशाक गेला आनी थंयसर ताणें वावर दिवन आयला. तो आफ्रिकाच्या गांवांतय ताणें काम केलें. ताच्या उपरांत तो जम्मू काश्मीरांत आदले फावटी कळीत आसूं पुरो 99 इंडिया वार जाल्ल्या टायमार ताणें मस्त काम केलां आनी तातूंत ताणें भाग घेतला. ताच्या उपरांत ताचें काम जाल्या उपरांत तो गांवाक आयलो. गांवाक येवन ताचें संत म्हणलें एक उद्यम बुकांचें एक आंगडीचें काम करून तो आसा. तिसरो जावन आसा हांव एक कृशी करत. कित्याक म्हळ्यार म्हजी माय बाबू कृशींत व्हड जावन आयिल्ली आनी ताणें आमकां कृशीचें काम मस्त शिकयलां. ताणें एक सांगचें आसलें केदाळ्यारी आमच्या पांयांत आमी उबे रावचे, हाडनेकल्याक आमी लबदवन आसूं नजो. कित्याक म्हळ्यार कश्ट जिणेंत येताच, पूण तें कश्ट आयल्यार आमी कशें निर्वावचे. ताका आमी चडत उतार आसाचे, आमी धैर्यान घेवचें, आमी काम करूंक मुखार सरचें म्हळें. आनी तें म्हाका सांगलें आजुनी म्हज्या उडास आसा. त्या उडासांत हांवें आज तें काम केलां. आज हांव खंयच्या कामाक हांव भिवूंचो ना, धैर्यान हांव काम करन आसा. तशेंच कृशी म्हळ्यार म्हजो एक प्रत्येक जावन हांव सांगूंक आशेतां, कृशींत आमी ल्हान व्हड जाल्ल्या वरवीं कृशी सोडूंक म्हाका मोडना. कृशी विशयांत हांव मागीर वेता, तुमच्या कृशी विशयांत मागीर वेता. आतां तुमी पुरा सांगलें तुमच्या कृशीचेंत पाठतळ आसा तुमकां. वय तुमचे भाऊ तुमचे आवय बापूय सगळे कृशींत तुमी चडावत होंदोन आशिल्ल्यात. वय कृशींत आसून तुमी कशें सरकारी हुद्द्या दिशेन पावल्यात? तांचो एक विशय आसा. कारण कितें म्हळ्यार म्हजो भाव आर्मी गेलो. आर्मी गेलो आसतना म्हाका एक आशा, म्हजो भाव कसो आर्मी गेलो गी म्हाकाय तशेंच वचचें म्हणून हांव मस्तपटी फदवा ग्रावंडांत आर्मीचे सिलेक्शनाक हांव 2 फावटी हांव गेल्लो. 2 फावटी हांव फेल जालां. ते फेल जालें. धांवच्यांत म्हाका इल्लेशें प्रॉब्लम जालें. ताच्या उपरांत म्हाका एक
एक म्हज्या हातांत एक प्रॉब्लेम आसलें कसं जालें म्हळ्यार भाताचें काम करता आसतना हाताक एक कोयती पडिल्ली म्हज्या त्या कोयतेचो गाय आसल्यानूय तातूंय म्हाका इल्लेशें उणेंपण भोगलें तशें जालें ना ताच्या उपरांत हांव कामा खातीर 87 मंगळुराक आयिल्लो मंगळुरांत हांव जनता स्वीट्स म्हळ्या एका कंपनींत हांवें काम केल्लें थंय लगभग 50 कामाक जण आशिल्ले पूण ताचो मालक एक बारी बरो मनीस ताणें आमकां मस्त रितीन कुमोवकी केली कामाकी आमकां मस्त हेल्प केलें आनी त्या टायमार ताणें म्हाका एक उतार सांगलें म्हळ्यार तूं काम येन्स म्हणून चिंती नाका दुसरें खंयचेंय काम मेळ्ळ्यार तूं मुखार सर हांव तुका कुमोक करता म्हूण सांगलें ताणें तशें हांवें कितें म्हणलें जायत म्हूण सांगलें तेन्ना हांव लायनीक वतालो लायनीक वताना म्हाका थोड्यांची वळख जाताली म्हाका आनी तांणी म्हणलें तुजी बॉडी आनी बरें पळयतना तूं एक डिपार्टमेंटाक तुका कित्याक वचोंक नजो अशें म्हणून ताका हांवें म्हणलें हांव प्रयत्न करनासा जातलें एक दीस नाल्यार म्हाका एक दीस मेळटलें म्हणून म्हजे एक जिणेंत आशा आसली म्हाका आनी कितें जालें काम जातेत मुखार मुखार वताना म्हजें 1996 म्हजें लग्न जालें म्हजें लग्न जावन एका वर्साच्या उपरांत म्हाका एक बरो एक अधिकारी मेळ्ळो ताणें म्हणलें तुका एक कामाक शिरोवचें एक हांव तुका वाट दाखयता म्हूण सांगलें मस्त म्हाका खुशी जाली आनी म्हज्या माला कडेन सांगलें हांवें अशें म्हाका एका मनशान सांगलां कितें करूं ताणें म्हणलें उजवें मॅट काड आनी मुखार सर म्हणलें हांवें आज तें उजवें मॅट काडलें आनी आज हांव इतल्या भोंवडाक पावलां खुशी म्हाका बरें जालें इतलें एक तुमकां देवान फावो केलें न्ही गे एक अवकाश फावो केलो वय आतां तुमी सरकारी हुद्द्याक पावल्यात हय पूण म्हजे एक सवाल आसा सरकारी हुद्द्यांत आसोनी तुमी एक परिसर प्रेमी जाल्लें एक विशेष न्ही गे वय तातूंत परिसराच्या विशयान तुमकां सांगूंक हांव एक आशेतां कित्याक म्हळ्यार आमी ल्हान आसतना बाबा सांगता आमी वताना मार्गा देगेन सोलून तुवेचें हाडलें वळटाना आमी गालेंकरचें हाडलें वता रुखा म्हळ्यार बसचें हाडलें तें जोर वारें येताना तें न्हीद येवचें हाडलें तशें म्हज्या बाबान एक विशय सांगलें अळे आदी मार्गा देगेर लूक लावचे काल्या खातीर म्हळ्यार थंडाया खातीर वाऱ्या खातीर बसपा खातीर म्हूण सांग अशेंच मुखार येयल्यार बरें एक सौंदर्य पळोवंक मेळटा म्हूण सांगलें पूण म्हाका एक आशा आसली परिसरांत आमी इल्लें चड काम करीचें आनी मुखार एक हें मस्त गरज आसा म्हणून म्हज्या मतीन भोगलें आनी हांव मस्त कार्यक्रमाक वेतालो ते कार्यक्रमाक वेताना म्हाका मस्त जाणां सांगचें आसलें घालें कोत्ता की परिसराच्या विशयान उलोवचें आसलें पुरा रूख लायचे झाडां वाडयचे थंडाई चड करीचे गरमी चड जाता अशें म्हूण सांगून त्याच प्रमाण हांव मुखार सरलो आज परिसराच्या विशयांत हांवें मस्त काम हांवें केल्यांत साबार इस्कालांनी साबार संघ संस्थांनी हांवें काम केलां लोकांक मस्त म्हजे विशयांत कळीत जालां परिसराच्या विशयांत वो म्हाका मस्त खुशी आनी मस्त संतोश तशेंच हर एकल्यानी हे परिसराचें काम करीचे म्हणून म्हजी एक आशा जावन आसा पूण हें काम करी जाल्यार हाका मस्त माहिती जायचें पडटा ही माहिती दिता जाल्यार हांवें एकल्यान दिवचें न्ही हांव एकल्याक कशी माहिती दिता हांव ताणें तें समजून करून घेवचें आनी ती माहिती आनी एकल्याक दिवची तुमी शहरांत आसोनी तुमी परिसराची राखण केल्ली आसा वय तशेंच तुमच्या गांवांत तुमी मडंतरांत ती व्हडलें साधन केलां वय गे वय ह्या विशयांत आमकां तिका सांगा अरे माडंतरांत म्हजो एक जागो आसा जागो म्हळ्यार म्हज्या मम्मीचो जागो तो मम्मीन एक परिसराचे विशयांत बरें करून करीचें म्हणून म्हाका सांगलें हांवें त्याच प्रमाणे आनी त्या जाग्यांत बऱ्या रितीन उदक जिरोवणी आनी कृशी आनी वारें कशें येवचें आनी उदक कशें भुंयक जिरोवचें हाचे विशयांत मस्त हांवें कामां करून तें रुपीत करून दवरलां आनी त्या जाग्यांत मस्त इस्कालाचे भुरगीं संघ संस्थेची जण तें पळोवच्याक वेतात आतां ह्या तेंपांत एक कोवीड जाल्ल्या वरवीं इल्लेशें लोकांनी येवचें इल्लें उणें जालां फकत म्हाका मस्त जाणांनी सांगलां मुखल्या वर्सांत इस्कालाची भुरगीं आमी वेता आमकां तुमी अवकाश करून दिजे म्हूण सांगून हांवें ताका सांगलें अवकाश करून दिवचें न्ही अवकाशांत हर एकल्याक आसा म्हण कित्याक म्हळ्यार हाका सरकारान मस्त वस्तू दिला म्हाका कित्याक म्हळ्यार भुरग्यांक हाचे विशयांत चड तुवें माहिती दिजे म्हूण सांगून हांव त्याच प्रमाणे हांव दिवन आसा म्हज्या गांवांत आनी म्हज्या मंगळूरच्या सिटींत हांव आतां करत आसा पूण म्हाका
वेळ चड करसूनसो बरीच कालाच्या भुरग्यां खातीर ह्या विशयांत हांवें सांगचें म्हणना सगळ्यांक कळीत आसा तुमकांय कळीत आसा म्हूण हांव चिंता वय बरो बरो वावर तुमचो कित्याक म्हळ्यार आमी एका कडेन बसून या फोनार जावंक पुरो या पेपरार जावंक पुरो सांगल्यार तितल्यार आमचें काम मुग्दाना यान तुमी वावर करतात तो प्रॅक्टिकल वावर करतात ते हांव चिंता प्रॅक्टिकल म्हणजे सांगल्यार प्रायोगीक रितीन तुमी भुरग्यांक मेळटात कॉलेजीची भुरगीं तुमच्या घरा येतात तुमच्या घरा लागीं सागोळी आसा तुम्ही ल्हान ल्हान गाद्यांत सागोळी करतात मागीर घरा उपयोग केलें उदक तें कशें परत उपयोग करचें ताचो तुमी प्रयोग केला टेरस गार्डनिंग करतात तुमी त्या विशयांत तुमी माहिती दिल्या आनी तशेंच तुमच्या मनदाळू कृषी निलय आसा न्ही ताच्या विशयांत तुमकां ह्या विशयांत थोडी माहिती आमकां दिया कित्याक म्हणून सांगल्यार थंयसर कितें बरो तुमी केलां थंयसर कितें बरो तुमी रसन केलां खंय कितें आसा तें लोकांक पळोवंक शिकोवंक पळया मनदाळू कृषी निलया म्हळ्यार 1908 इस्वींत हांवें प्रारंभ करीचें म्हणून चिंतिल्लें पूण तातूंत एक विशय आसली पूण हांवें आयकल्लें मात शिवाय आनी पळोवचें मात शिवाय आमी करचें न्ही पूण प्रॅक्टिकल जायचें जाल्यार आमचो इल्लो वावर करचें पडटा हांवें कितें केलें म्हज्या गांवांत एक मनदाळू कृषी निलया करीचें म्हणून चिंता पाटयल्लें हांवें आनी तें काम करीत जाल्यार म्हजें एकल्या वरवीं जायना ताका इल्लीशी म्हाका इल्ली माहिती जायची पडटा आनी ताका इल्ली सरकाराच्या अनुमती जायची पडटा तशें हांव हाका सरकाराच्या अनुमती काल जिल्हा पंचायत तालूक पंचायत आनी आमच्या दक्षिण कन्नडा जिल्हाधिकारीकी हांव मेळुल्लो तांणी म्हाका एक भरवोसो दिलो कित्याक म्हळ्यार तुवें करचें काम भारी बरें काम असं जाल्यार आमी खंडीत जावन तुका आमी सहकार करतले आनी तुजें काम तूं मुंदरसी म्हळें आज तांणी सांगल्याक हांवें मॅट काडलें आज तें मनदाळू कृषी निलया जालें हातूंत हर एकल्या भुरग्यांक आदीं कृषी कशी आशिल्ली ताचे विशयांत आनी आदीं उदक कशें भुंयक जिरयताले खाट घालून ताच्या विशयांत आनी तशेंच पावसाचें उदक भुंयक जिरोवचें आनी आमी उपयोग केल्लें उदक परत आमी कशें काण घेवचें म्हळ्यार ताच्या विशयांत पुरो प्रॅक्टिकल ती पळोवंक मेळटा आनी इस्कॉलाचे भुरगे येवन ते पळयतात आनी ते तांच्या घरा वेतात आनी तांच्या घरच्या उदकाच्या विशयांत तांच्या आवयक तांच्या बापायक तांच्या कुटुंबाच्यांक सारकी म्हायती दितात आमी अशेले कडेन गेल्या अशें केलां आमी तशें करया म्हणून आज मंगळुरान जावन मडंतर जावन हांवें दिल्ल्या म्हायतींत आज लगभग एक 300 कुटुंबां उपयोग केल्लें उदक फाटी परत काण घेवन तांच्या गार्डनीक यूज करतात आनी सर्तीक नळ्ळेचें उदक काण घेवचें उरयतात त्या दाळा तुका नळ्ळेचें उदकांत तुका लाभ कितलो आसा नश्ट कितलो आसा म्हणून तुका कळीत जाता पळया आमच्या सिटी भितर एका कुटुंबाक 1000 लिटर दिता सरकार पूण 1000 लिटर उदकांत 200 लिटर तुमकां उदक तुमकां परत तुमकां मेळना ते कित्याक म्हळ्यार ते कागसाच्या गुंडयेक वेता उरलें 800 लिटर उदक म्हळ्यार नाल्लें उदक वस्त्र म्हणलें उदक आयदां धुल्लें उदक तें उदक ओट्टू करन एक कडेन ल्हानशें एक फिल्टर सिस्टम करन तें उदक एक कडेन जमा करन त्या उदकांत तुज्या घरा आंगणाच्या आंगणांत कितें इल्लो जागो आसा तांतू इल्लीं फुलां झाडां इल्ली रांदी तुमी घालन त्या उदक ताका तुमी उपयोग करशात जाल्यार तुमकां कितलो लाभ जालो गी म्हणलें तुमकां तें कळीत जाता आज लोकांक तें कळीत जालां लोक आतां करतेत आसा तुमी बरो बरो वावर केलो ह्या संगतीन तुमी मस्त माहिती दिली तुमी करनस आसात जायत्या लोकांक असो लाभ पावलो आनी एक वर्ती विशय आसा तुमच्या जिवितांत थोड्याच दिसांनी तुमकां एक भांगरा पदक मेळचें आसा आमच्या मुख्यमंत्री तावन तुमी भांगरा पदक जोडचार आसात हे आमकां सर्व कोंकणी लोकांक एक भारी एक गर्व असो विशय ह्या विशयांत म्हळ्यार तुमच्या वावरा शेतांत कृषीचे विशय तुमी सांगलो आमकां पूण आतां तुमच्या वावराच्या शेतांत कशें हें साध्य जालें या कितें तुमी काम करतात तुमच्या वावरा विशयांत आमकां थोडो विवर दिवयेत की वय अळे मुख्यमंत्री पदक मेळचें म्हळ्यार तितलें सुलाभाचें तें काम न्ही पूण तें मुख्यमंत्री पदक मेळचें जाल्यार आपूण कसो आसा म्हणलें लोकांक कळीत जायचें एक हांव कितें काम करता तें लोकांक कळीत जायचें आज म्हाका मुख्यमंत्री पदक हेजेता जाल्यार म्हाका सुमार जाणांनी
म्हाका सांगलें आसा तुमच्या वावरा विशयांत थोडें संगीत घे आमकां वय हांव म्हज्या इलाक्यांत हांव काम करना आसल्यारय म्हज्या इलाक्यांत एक वेळ हांव पाड करनासतना हांव काम करनासा कित्याक म्हळ्यार एक इलाक्याचें काम आमी केदाळारी फाटी मुखार करून वचो तें एक शिस्तीचें इलाके जाल्ल्या वरवीं आमी तें सारकें काम आमी करूंक जाय आनी तें काम करता आसतना हांव म्हजें वैयक्तीक काम करूंक हांव वचना इलाक्याचें काम संपूर्ण जाल्या उपरांत हांवें भायर वचचें आनी म्हजें काम हांवें करचें आनी हांव इलाक्यांत बरो एक हांवें मानकाण गेला कित्याक म्हळ्यार हांव इलाक्यांत म्हजी कामां त्याच प्रमाणे आसा प्रामाणीक रितीन हांव म्हज्या जाणांक ड्युटी घालची तांचे खल समस्या आसल्यार हांवें पळोवचें तांकां कितें गरज पडल्यार तांच्या गरजांक हांव तें पावतां त्या प्रमाणे हांव कोडयाळांत साबार इलाक्यांक हांव ड्युटी घालना आसा ती ड्युटी आमचे पुलीस डिपार्टमेंट फायरांत जेलांत रेल्वेंत फॉरेन्स लॅबांत NCCंत आमचे मस्त जण काम करनासात तशी हांव ती सेवा दिता येत आसा आनी इलेक्शनाच्या टायमार हांवूय बैला स्टेटाक वचून ड्युटी हांवें केल्या कित्याक म्हळ्यार व्हडली एक जबाबदार आसा कित्याक म्हळ्यार आमच्या जनांक सिब्बंदीक व्हरता आसतना तांकां जागृतान आपण व्हरूंक आसा जागृतान फाटी हाडूंक आसा हें म्हजें एक अधिकारीचें काम जावन आसा आमकां भोव व्हरती खुशी आतां तुमकां येदो व्हडलो मान लाभतना तुमच्या प्रामाणीक वावराक हें लाभलां खंडीत जावन आमकां बारी खुशी आतां तुमच्या वावरांत सरकारी हुद्द्यान जावंक पुरो या कृशी शेतांत जावंक पुरो तुमकां सरकारांतावन गी या इतर संघ संस्थेतावन जावन दी कसो सहकार लाभला ह्या विशयांत तुमकां कितें भोगता पळया म्हाका सुमार संघ संस्थांनी म्हाका मान केला गौरव दिला पूण म्हाका ताचो वर्तो गौरव लोकांनी म्हाका दिला ते आमचेच मनीस आनी तेय सरकारीच ते पूण म्हाका बंगर पदक आयिल्लें म्हणटा आसतना त्या दिसा रातीक म्हाका सगळी रात म्हाका न्हीद ना कारण कितें म्हळ्यार फोनाचेर फोनां मॅसेजीवर मॅसेज्यो ह्या रितीन म्हाका आयल्यात कित्याक म्हळ्यार लोकांक मस्त खुशी जाला तुज्या वावराक वो तुका मेळिल्लो मान आसा बळे तो तुका मात्र न्ही आम्हा सर्वांक तो मेळ्ळा म्हणून खुशी पावल्या म्हाका ही खुशी जाली कितें हांवें प्रामाणीकतेन काम केलां आज म्हाका लोकांनी सरकारांनी गुर्त करून आज तें पदक म्हाका फावो केलां मागीर तुमकां कृशी वावराकी अशें मस्त कडेन तुमकां आपोवन सन्मानांनी बरो दिल्लो आसा न्ही गे वय आनी तो म्हाका सन्मान कसो दिला गे म्हळ्यार हांव ल्हान ल्हान जाग्यांनी कशी कृशी करयेत कशें लाभ काडयेत टारिस गार्डन कशें करयेत हाचें कितलो प्रयोजन आसा आनी घराक तोंदरे जायनातले बरी कशें करयेत गे म्हणलें हांवें बरी माहिती हांवें लोकांक दिल्या पूण हातूंत एक विशय बारीक गरजेची ती विशय मस्त जाणांनी सांगचें आसा टारिसार रांदे गेल्यार घराक मार पडटा म्हणून घर पोरा पाड जाता म्हणून 100 100 समा घर पाड जाता पूण ते पाड जाण्यातले बरी गरजे जाल्यार ताची जानवाय काडून घेवचें आनी ती जानवाय काडून केल्यार तुज्या घराक कांयच तोंदरे ना आज पळया मंगळुरांत 25% म्हळ्यार 100रांत एक 25 जाणांनी कृशींत घराच्या आंगणांत टारिसांत कृशी करूंक मुखार सरल्यात आनी हांवें हें पळयल्ले विशय आज हांव सांगतां तुमच्या मुखार ह्या विशयांत तुमी जायती माहिती दिल्या वावर केला भोव बरें आतां फुडल्या दिसांनी आतां आमच्या तुमच्या वावरा विशयान जावंक पुरो आमच्या युवा जनांक हाची मस्त गरज आसा कित्याक म्हळ्यार आमच्या कोंकणी भाशीक लोकां मदें सडावत स्ವಂತ बिझनेस जावंक पुरो तशें करतात बदलाक सरकारी अवकाश आसतना ते खाण घेवंक सडावत फुडें सरचें भोव उणें ह्या विशयांत तुमी कितें सांगतात आमच्या युवा जनांनी ह्या सरकारी हुद्द्यांक ल्हान जाल्यार व्हडणी ल्हान हुद्दो जाल्यार व्हडणी तशें वेच्या खातीर तुमी कितें माहेत या तांकां कसो सहकार दिता म्हूण सांगतात पळया आज 2 वर्सांनी कोवीड आयलें कोवीड येताना लोक कितलो कश्टलो म्हणून हांव जाणा तुमी जाणा आनी लोक जाणा जाला पळया तुमचे कडेन इल्लो जागो आसता म्हणजे लेकार एकल्याडे 50 सेंट जागो आसल्यार एका म्हयन्याक सरासरी 30,000 तावन 40,000 रुपये म्हणसर तुमकां इनकम करची वाट आसा पूण ती कशी करची
म्हणून सांगून आमी पयलीं चिंतून पळोवचें पडटा वय. आनी ताका सारकी आमी ह्या भुरग्यांक आमी म्हायती दिवचें पडटा तुमी पळया भुरग्यांक आमी पयलें कितें करताले हांव घरा गाद्यांनी काम करून आमी इस्कालाक आमी झडताले हांव वय. आज आमी आमच्या भुरग्यांक कशें व्हरता हं. तें आमी नेना वय. त्या भुरग्यांक इस्कालाक धाडटा सांजेर भुरगीं घरा वेतात ताच्या उपरांत आमची मोबायलां काण घेतात दिसाक 2 घंटे या 3 घंटे या मोबायलाच्या मुखार वय, बसतात वय. आमकां मोबायल जाय कडी जाय कृशी जाय पळया आमी एक 2 घंटे आमच्या शेतांत आमी काम करया आनी तांतूं कृशी करया तांत तल्ल आमी खावया चडती घाल्या भायर विक्राप दिवया आमचें जीवन नंदण जाता उदाहरण तुमकां हांव सांगता इज्रायलाची एक रीत पळया वय. इज्रायलाच्या गांवांत कितलो जोन शिकपी लोक आसा वय. एक एकल्यार आसचो जागो चड म्हणल्यार 50 सेन्स 1 एकरो 2 एकरो आसचो जागो तांची कमाई कितली पळया तांची उत्पत्त पळया आनी तें पळयतना आमकां कित्याक करून जोगी म्हणल्यार एक सवालूच जाला वय. आज इज्रायलीची सगळी माहिती काण घेवन आमचो लोक आज कृशीक मुखार देवला तुमी पेपरार पळोवंक पुरो वय. हर एक आंगणांत येता टारीस कृशी म्हज्या आंगणांत हांवें हें केलां असली कृशी केल्या आज रामबोटन आनी कितें कितें फ्रुट्साची फोटो वय, वय. आमकां पळोवंक मेळटा मेळटात वय. कारण हेंच हं. प्रयत्न वय. म्हजे लोकांक उमेद आसा लोकांक उमेद आसा तांकां सहकार गरज आसा सहकार गरज वय. आसा आमी तांकां सारकी माहिती दिवंक जाय वय. फुडल्या दिसांनी ह्या दिशेन तुमी कांय कितें करची वावर करचो एक कांय आलोचना आसा गे आसा आसा कित्याक म्हळ्यार हांवें गांवांत एक मनदळ कृशी निलय म्हणून हांवें केलां वय. आनी तें म्हजें हळ्ळेंत आसा तें वय. हळ्ळेच्या लोकांक माहिती सारकी दिजे वय. आनी म्हजो एका ग्रामांत एक बरी एक कृशीचें एक रूप दाखयचें म्हणून म्हजी एक आशा आसा वय. आनी तशेंच गांवचो लोक म्हाका मस्त सपोर्ट करता ह्या संगतींत म्हजो एक गांवांत एकलो एक इश्ट आसा म्हजो आनी तो कृशींत मस्त मुखार आसा ताका ह्या कृशीच्या विशयांत मस्त जाणवाय आसा तो आतां इज्रायलाचे रितीची माहिती काण घेवन गांवांत आमच्या भुरग्यांक दिजे म्हणून तोय प्रयत्न करना आसा आनी म्हाका चड ताचें वत्ताड आसा तुवें म्हाका चड सपोर्ट करीजे म्हणून बरोबर आहे ताका हांवें म्हळें खंडीत जावन तुका करता म्हणून ताका सांगलां वय. आतां अशें करतना आमच्या शहरांत हें करूंक जाता न्ही गे जाता शहरांतल्या विद्यार्थ्यांक ह्याची माहिती आमी दिल्यार एक आमी कितें म्हणटा पळय वैज्ञानीक रितीन कृशी करचें न्ही वय वय हें त्याच एका रितीन ते येता म्हणून म्हाका बघता एक वैज्ञानीक रितीन त्या दळा आमच्या भुरग्यांक काल जाता म्हणून सांगल्यार तांणीच एक स्वंत भायर रावंक जाता वय. तांचे वावर बिंगड आसा कशें तुमी करतात पळय वय. तुमी सरकारी हुद्द्यार आसात सरकारी हुद्द्यार आसूनय तुमी परिसराचें राखण करचे एका वावरांत व्यस्त आसात तशें आमच्या मुखल्या जनांगाक या आमच्या मुखल्या युवजनांनी जावंक पुरो या मुखल्या जनांगान जावंक पुरो अशें करूंक करीचे जाल्यार कशें वाट आसा कितें वाट आसा वाट आसा वाट ना म्हूण कांय ना आमचे आसचे प्रयत्न आसल्यार कसलेंय काम करूंक आमकां साध्य आसा वय. पळया आतां आमच्या सिटी भितर जागे पर उणे आसात आमकां हांगा कांय करूंक जायना म्हणून म्हणटात तें समा न्हय म्हण हांव सांगना पळया 3 सेन्स 5 सेन्स अशे पर जागे पर आसात तरी थोड्यां कडेन 10 सेन्स 15 सेन्स अशे पर जागे पर आसात तीं खाली जाग्यांनी कसलें रांदोयो करयत आनी दुसरें कितें कृशी करयत की म्हणल्यार आमी समजून काण घेवचें आनी तें समजून काण घेवन आमकां केल्यार खंडीत जावन आमकां तातूंत फायदो आसा उदाहरण एक तुमकां हांव सांगता म्हजे कडेन 27 सेन्स जागो सपरेट हांवें करून दवरला तातूंत म्हजें घर येता जाल येता भाताचे गादे येतात वय. तातूंत हांव वर्साक 3 बिल्डींग करता येणेल सुग्गी आनी कोळके आनी हें काम बैला जाणां कोणाय सुरी हांव करिना हांवच करता आनी हातूंत म्हज्या धुवेक आनी हांवें शेजाऱ्याच्या भुरग्यांक इन्नितरच्या भुरग्यांक हापोवन गाद्याचें काम हांव शिकयतां आज म्हजें धूव गाद्यांत टिलर मारता कित्याक ताका हांवें ल्हान आसतना शिकयलें वय. ताका आज धैर्य मेळ्ळें आज तें कोसता आनी म्हणटा म्हजे कडेन म्हाका स्टार्ट करून दी हांव कोसता म्हणटा पूण तें कोसता हांव गाद्यान नेज काडून म्हजें काम करता म्हाका एक अर्ध्यां काम म्हजें दुवेन केलें हाचे म्हजे दुवेक हांवें शिकयलें वय. तें मुखार तें शिकयतलें मुखार व्हरून वय. तें म्हाका खुशी वय. तशें जायचें आनी तुमच्या घरा तुमी भात तांदूळ करचे जाल्यार ताका हल्लार आसा वय. तें तुमी दवरून घेतला न्ही वय वय मागीर तुमच्या शेजारा तुमी एक उदक जिरयल्ल्या वरवीं शेजारच्यांक गरज पडला तांकां उपयोग जाला म्हणून म्हाका
खबर आसा वय गी वय 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 ते म्हळ्यार विशय कितें म्हळ्यार मस्त जाणांक उदकाचे विशय माहीत ना वय सारकी वय आमी कितें करता म्हळ्यार आमी एक 5 सेंट जागो हाडून घेता तातूंत रूख आले बुरा काडटा वय मागीर आमी कितें जाता घर बांदता वय घर बांदून सगळ्या घराक इंटरलॉक घालून सिमेंट घाल वय. पुरा बंद पुरा बंद करता करता, वय. आनी भितरल्या उदकाले पुरा तोडाक सोडटा वय 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 तर आमी आमी त्या 5 सेंट्साक पावस पडटाना उदक तें जिरतालें वय आतां उदक खंय जिरता जिराना जिराना आतां जिदा उदक बरा बारीक केलें वय. आतां सरकार कितें केलां गे म्हळ्यार हर एकल्याच्या घरांत उदक जिरोवनी जाय जें म्हूण आसा आज तुमी पळया हांव तमिळनाडू पेरंबूर गेल्लो तमिळनाडूंत एक घराक लायसन्स दिजें तर जाल्यार तुवें उदक जिरोवण्याचें कार्य करून रेडी करून आसाचें मागीर तुका ऑक्युपाय सर्टिफिकेट तुका दिताना हो. ताची पिनतोर जायचे हा. ते नासतना तुका घराक ऑक्युपाय सर्टिफिकेट तुका दिनात आज आमच्या मंगळुरांत ती तशेंच सुरू केलां उदक जिरोवण्याचें भोव गरजेचें म्हणून सांगून वय. पळय हांवें म्हज्या घरचें उदक सगळें जिरोवन म्हज्या बांयक करयता आज बांयक जिरयलां आज म्हज्या शेजाऱ्याच्या बांयत उदक जालां आनी शेजारो सायकलो म्हणटा म्हज्या बांयत पयलें उदक कांय नासलें आतां म्हज्या बांयत उदक बरें आसा म्हणून वय अजाप जाला अजाप जालो ताका हांवें म्हणलें तें हांवें उदक जिरयले वरवीं तुका तें उदक लाभलां पूण म्हाका तो लाभ आसा म्हणून हांवें केल्लें न्ही समाजा खातीर हांवें काम करचें म्हणून तशेंच तुंय तशेंच कर समाजीक लाभ आसा आनी समाजीक आमचे मुखार व्हरया पळया हांव तुमकां एक विशय सांगूंक आशेता आज ही विशय सर्वांक कळीत जायचे आज आमचे परिसर कितलें पाड जालां गे म्हळ्यार हांवें सांगचें म्हणना सर्वांक गोत आसा गोत आसा. आज आमच्या मंगळुरांत काल आनी आज 8 सेल्सियस हीट गेलां आज कशें गेलें तें रूख झाडां ना नांत रूख झाडां नात आज सरकार आनी संघ संस्थे सांगाता मेळून रूख झाडां वाडयतात तांच्या सांगाता आमी सांगाता मेळया रूख झाडां वाडया आमच्या मुखल्या पिळगेक आमी एक रुखाचें एक बरें एक देणें दिवया हे म्हजें एक चिंतलां आनी एक म्हजें एक चिंताप आसा हांवें 1000 रूख झाडां लावचे म्हणून कार्यक्रम योजना हांवें हाडलां हाका मस्त जाणांनी म्हाका साथ दिता म्हूण सांगलां आमी लावचे मात्र न्ही हांव झाडां लायल्यार ताचो पोस केल्ले मुखल्या वर्सा ताचे आमी रिजल्ट आमी लोकांक दिवचे जाल्यार मात्र आमकां ताचे परिसराचे आमकां ताचो मोग आसता नाल्यार आमी खाली फोटो खातीर नांवा खातीर लावन कांयच फायदो ना आमी लावन झाडां जिशी मारची नाका वय तुमी अशें एक योजना घालना भारी बरी खुशेची गजाल आतां हें खंयसर तुमी हे इतली 1000 झाडां लावची जाल्यार खंयसर खंयच्या जाग्यांनी आनी परत तुमी लावंक कशी व्हरतात पळया हांव आमच्या मंगळुरांत खंय खाली जागे आसात पळय त्या जाग्यार आमी झाडां लावचे म्हणून आमी चिंतलां पूण हे म्हजे एकल्या वरवीं जायना हातूंत म्हजे कडेन परिसराचे 250 मेंबर्स म्हजे कडेन आसात एक ग्रूप आसा म्हजे कडेन आनी त्या ग्रुपाक हांव कसली एक परिसराचे विशयी एक मेसेज ताका घाल्या पेटा सगळ्यांक तांकां मेळटा आनी ते म्हणटात आमकां एक 20 झाडां दिया आमकां एक 10 झाडां दिया म्हणटा थंयच्यान लॅक घालतना म्हाका येदोळ पर्यंत 1000 झाडांचें लॅक म्हाका मेळना आमी ती झाडां येदोळूच हांवें रेडी करून दवरल्यात तातूंत ती झाडां कसली म्हूण तुमकां सांगता पळया फुलांची झाडां न्ही आनी मोपाची झाडां न्ही फळ वस्तूची झाडां ती फळ वस्तूची झाडां कित्याक लावची गे म्हळ्यार आज सरकारान तेंत काम सुरू केलां पळया आज सुकणी मनजात्यो पळोवंक नात आमकां आज पुरा रानांत हांव हळ्ळेक बैलाक देवल्यात कारण कितें गे म्हळ्यार रानांत ताका खावंक वस्तू नात त्या देखून फळां खातीर खावच्या खातीर हळ्ळेक गाद्याक आनी बरा वेतात त्या देखून सरकारांनी चिंतलां रान आनी चड रूख झाडां फळ वस्त लायचे म्हणून तशें हांव आमी फळ वस्ताचींच झाडां आमी केल्यात बरें आसा हें लोकांकी उपकाराक पडटा परिसराकी उपकाराक पडटा सुकणी सवजांकी मनजातींकी उपकाराक पडटा न्हय गे वय वय बरें आसा योजना बरें आसा इतलें बरें योजना तुमी हातीक घेतलां आनी ह्या योजनान तुमकां सगळ्यांचो सहकार गरज आसा वय देखून सडटा तुमी त्या तुमच्या ग्रुपाच्या संगता विद्यार्थ्यांकी आनी आमच्या युवा जनांकी तांची संगता हाडल्यार कशें बरें तें भोव बरें कित्याक गे म्हळ्यार हांव तेंच करनासा कित्याक गे म्हळ्यार हळेंगडी ते एक सरकारी इस्कॉल तातूंत आमचो एक म्हाका एक लेक्चरान म्हाका एक फोन केल्लो म्हाका
तुम्ही एक परिसर प्रेमी जावन आसात म्हणून म्हाका कळीत जालें तुम्ही एक आमच्या इस्कालाक तुम्ही येजस म्हणून म्हाका सांगलें ताका हांवें म्हणलें केदाळा सर गी म्हणाल्याक हांव तुका एक डेट दितां तुम्ही त्या दीस तुम्ही येजस म्हूण सांग पूण तो लेक्चरर भारी एक हुशार मनीस तो त्या इस्कालांत ताणें कितें केलां म्हळ्यार झोनल वयसांत हर एका इस्कालांत हांव कॉलेजींत हांव इस्काल म्हळ्यार 5 भुरग्यांक सांगाता हाडन सादारण एक 100 लोकांक ताणें सांगाता केलां हे हाळ्यांगाडी गव्हर्मेंट कॉलेजींत म्हाका मस्त खुशी जाली आनी ते कार्यक्रम करूंक हांव गेलो आनी त्या कार्यक्रमा दीस उक्तावण केल्ल्यांत रूख झाडां लावच्या विशयांत हाच्या विशयांत माध्यमांत पत्रिकेंत आनी पुरा विशय आयल्या मस्त म्हाका खुशी जाली आज ती भुरगीं म्हाका फोन करतात हांवें हांगा जड लायलां अशें केलां तशें केलां भोव खुशी म्हाका आज ती भुरगीं म्हजे कडेन कॉन्टॅक्टर आसात आज दोगां भुरग्यांनी म्हाका फोन केले आनी म्हाका सांगलें आज तुमचे कार्यक्रम आसा म्हणून मस्त खुशी जाली म्हाका भारी बरी गजाली भारी खुशेची गजाल आता तुम्ही एक सरकारी नौकर जावन सरकारी काम करतात तुम्ही प्रामाणिक रितीन काम करतात सांगता तुम्ही खरशेसो वावर करतात सांगता तुम्ही आमच्या परिसराक एक चेतावणी दितात कितें जावन आसा आमी कशें जियेत येता सांग कशें आमकां परिणाम वायट लागूंक लागला आनी ह्या दिशेन तुमी इतलो वावर करतात तुमकां नीज जावन एक भांगरा पदक लाभल्लें जोगतें एक विशय हो जोगतो विशय आनी ह्या विशयांत आमकां भोव संतोश आसा आमच्या कोंकणी लोकांक एक भारी एक गौरव असो विशय हो आतां तुमकां इतलो उत्तेजन मेळोवन इतलें काम तुमी करतात कोणायचो तुमकां सहकार ना जाल्यार तुमीच फुडें सरतात परत तुमी ह्या रजेंत विद्यार्थींक सांगता हाडन तुमच्या मडान त्यारांत तांकां एक शिबीरय करतात वय मो वय 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 करता भुरग्यांक म्हळ्यार ते शिबीर करचें कित्या खातीर गे म्हळ्यार तांचो विशय तुमकां सांगता हे रजेच्या वेळार भुरगीं ह्या मोबायलार आणि खंयसर वचून वेळ आनी पुरा पाड करतात तेन्ना आमी एक ह्या परिसराच्या विशयांत ह्या कृशीच्या विशयांत आमी ह्या भुरग्यांच्या गमनाक आमी हाडल्यार तांचे कडेन आसचेल्ल्या जाग्यांत तांकां इल्लें कृशी करूंक गी तांकां एक अवकाश मेळटा आनी तांकां व्हडली एक म्हायती मेळटा ते जाल्यार तें आमी केल्यार आमच्या भुरग्यांक एक मार्गदर्शन म्हणून संगीत बारी बरी गजाल आतां तुमी भुरग्यांक सयत तांचो वेळ पाड जायनातले बरी युवजनांक भुरग्यांक आनी परत बरी माहिती दितात आनी हें तुमचें भोव व्हरतें काम आतां आमी व्हडल्या पेपरार घालून जावन दी या व्हडलें एडवर्टायजमेंट दिवन जावन दी तुमच्या विशयांत आमी कांय सांगूं ना पूण तुमी तुमचो वावर करनंत आसात भोव व्हरतें काम तुमचें तुमच्या फुडल्या दिसांनी हो वावर तुमी मुखार सुरू आसा आनी तुमच्या सरकारी वावरांत तुमकां अशेंच बढती मेळोवन दी आनीक तुमी मुखार पावा आनीक जायत्यो प्रशस्ती तुमकां सोदून येवं दीत ही जावन आसा आमची आशा आनी अशेंच परिसराच्या विशयांत लोकांक हें उत्तेजन सदांच लाबोवन दी जागृती सदांच लाबोवन दी तुमचें हें जागृतीचें काम अशेंच मुखार पावोवन दी म्हणून आमची आशा आसा देखून हो उद्देश आमचो फळाबरीत जावच्या खातीर तुमकां आमी सर्व बरें मागता आनी तुमचो भोव मोलादीक वेळ तुमी आमच्या संगत आज करसिला आनी ह्या खातीर आमी तुमकां धन्यवाद पठयता तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां सर्व बरें मागता तुमकां देव बरें करूं म्हणटा म्हळ्यार म्हाका आज तुमी हांगासर आपण हाडन हे कार्यक्रम तुमी लायव्ह केला आनी लोकांक बरी एक विशय तुमी पावयल्या तशेंच तुमकां परत हांव म्हज्या काळजांत देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं